जाकार्यास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन मेळ्ळां. आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हणलें, हांव जेरुसलेमाचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. आनी म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवन वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसल्याक दुर्गा आसची न्हय, कित्याक थंय पुष्कळ लोक आनी गोरवां आसतलीं. पूण हांवूच जातलों ताचे भोंवती उज्याचें दुरीग आनी ताचें मोदें तांचें वैभव. असो उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलें तोच ताका जमा करता. जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या सोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातलीं. जबाब, जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन संपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों. तांचीं दुकां भरीत काळजां आनंदान भरतलीं. जबाब, जसो गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. Sorvesporak, 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 sorvesporak. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. मरण पुरजोळायलें. Sorvesporak, 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 लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवाची थराय पळोवन सगळीं थोटाकलीं. जेजू करतालो तितले विशीं सगल्यांक अजाप दिसतालें. तेन्ना ताणें आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमी हीं उतरां घोट मनान दवरात. मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत पडचो आसा. पूण ताणें सांगलें तें समजलें नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण ताच्या गिन्यानाक ते लिपोवन उरलें. आनी ते उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाची थराय पळोवन सगळीं थोटाकलीं. नियाळाक आदार. देवाची कौतुक विस्मिता आमी दीस रात पळयता आनी अनुभवता. आदल्या करारांत जुजे आपल्या भावांनी
आपल्याक इजिप्तकारांक विकलोय तरूय हें वळखून घेवन अडचण्याक सांपडोवन आपल्याशी आयलोल्या भावांक बोगसणे दिवन परतून तांकां समाधान दिलें. दाविदान सावलूक आपले दुस्मानाक गोलींत जिवेशी मारूंक येतालो, पूण देवाचो हात ताचेर पळयता आनी बोगसणे दिवन थंयसरलो वेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपलो शेवट कसो जातलो तें समजायता. कशे तरेन मनशाच्या हातांत आपल्याक घालतले आनी जिवेशी मारतले तें सांगता. भाग्यवंत विन्सेंट दे पॉल ह्या आधुनीक संवसारांत ताची सेवा जाली एक व्हडलें विस्मीत, कित्याक ताणें आपलें जिवीत गरिबां आनी गरजेवंतां पासत भेटयलें. ताणें जायतीं हॉस्पिटलां, अनाथ घरां आनी शाळा बांदून जायत्यांक आसरो, अदीक गरजेचें जिवीत फाव केलें आनी आपल्या भाग्यवंतपण जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत जियेतना गरिबांचो, भायरालांचो आनी गरजेवंतांचो हुस्को घेवन तांचे खातीर वावरूंक आनी तांकां एक सुखी जिवीत दिवंक वावरूंक गरजेचें. तेन्नाच आमी विस्मितां आनी मिलाग्री पळोवंक पावतल्यो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर सेवेंत देवाचीं विस्मितां पळोवन देवाक दिनवासूंक वावुरया.